गोंयांत नॉर्मली दोन स्कॅम्स आसा ते कॉमन आसा. एक म्हणजे इन्वेस्टमेंट स्कॅम. हांगासर लोकांक जेन्ना ते सोशल मिडिया यूज करतात तेन्ना तेंकां पोस्ट येयले जातात की आमचो WhatsApp टेलिग्राम लोक जेन्ना जॉईन जातात तेन्ना तेंकां थंय वेगवेगळे पोस्ट येयले जातात की ते बाकीचे मुवमेंट्स आपल्या बरो फायदो जालो. तेन्ना हे जॉईन जातात ते थोडे एमावंट बरी रिटर्न दितात. जेन्ना ते लार्ज एमावंट जातात तेन्ना तेंकां तेंच्या प्रोफायलान दिसता की पयशे वाडले कशे. विड्रॉ करपाक तर तेंकां दाखयलें जाता की तुमकां आनी पयशे घालचे पडटले किंवा तुमकां आनी पयशे घालचे पडटले भायर काडपाक मेळटा अशें तेंच्यानी वेगवेगळे आनी पयशे घेतले जाता आनी तेंकां पयशे काडपाक मेळना. मागीर तेंकां कळटा की तेंकां स्कॅम जालो. तेन्ना मागीर इन्वेस्टमेंट करपाक जाता ते लोकल बँक्स आसा तेंच्या थ्रू करा. अशें ऑनलायन इन्वेस्टमेंट शक्यतो व्हेरीफाय केले शिवाय करपाक जायना. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार जो आनी एक कॉमन स्कॅम जो गोंयांत चलता तो म्हणजे डिजिटल एरेस्ट. फाटीं तुमकां फोन येता आनी तुमकां सांगलें जाता की तुमच्या नांवाची एक सीम कार्ड कोण तरी घेतलेलें आसा की तुमच्या नांवार कोण तरी अकावंट केलेलो आसा किंवा तुमच्या मोबायलान कितें तरी पॉर्नोग्राफी कंटेंट यूज जाल्लेलो आसा आनी तेच्या खातीर तुमची कंप्लेंट येयलेली आसा आनी तुमकां इमिडिएटली आतां बॉम्बे, दिल्ली किंवा बेंगलोर येवचें पडटलें. आनी जर तुमकां पॉसिबल ना जाल्यार तुमकां आमी सिनियर ऑफिसर आसा तेंच्या कडेन व्हिडिओ कॉलार कनेक्ट करून दिता. मागीर तो तेंकां थ्रेटन करता, धमकयता आनी सांगता की तुमी डिजिटल एरेस्टाचेर आसा आनी जित पर्यंत इन्वेस्टिगेशन सोंपचें ना तित पर्यंत तुमकां एरिया सोडून वचपाक मेळचें ना. मागीर तेंकां एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोगेशन तेंचे कडेन सगळे डिटेल्स घेतले वतले. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक डिटेल्स घेतले वता आनी ते एकाउंटान तेंचे पयशे आसता एफडी आसा जाल्यार एफडी ब्रेक करपाक लायता किंवा तेंचे समज तुमच्या एकाउंटान पयशे आसा तर तेंकां RTGS ते ट्रान्सफर करपाक लायता सांगून की तुमकां गव्हर्मेंट एकाउंटान ते पयशे ट्रान्सफर करचे पडटा. तो फ्रॉड अकाउंट आसता आनी जेन्ना तेंच्यानी पयशे ट्रान्सफर केल्या उपरांत मागीर तेंकां लोकांक कळटा की तेंच्या कडेन स्कॅम जाला म्हणून. सो सदांच लक्षांत दवरा एक डिजिटल एरेस्ट असो कसलो स्कॅम ना, कसलोच लिगल टर्म ना. ते तुमी स्कॅमान फसपाक जायना आनी अशें जर तुमी कोण कॉल करता अशें जर तुमच्या कडेन कितें स्कॅम जालो जाल्यार तुमी आमचो हेल्पलायन नंबर आसा 1930 त्या नंबराचेर फोन करून तुमी इन्फॉर्मेशन घेवंक शकता आनी तुमी तुमकां जाय जाल्यार कंप्लेन तुमच्या कडेन स्कॅम जालो कंप्लेन दिवंक शकता. आतां बेजीक गोश्टी जायो आसता. एक म्हणजे तुमच्या कडेन केन्ना स्कॅम जालो डेट जाय आसता, टायम जाय आसता, मागीर खंय एमावंट तुमचो गेलो तो, तशेंच खंयच्या एकाउंटान बेनिफिशरी अकाउंट कितें आसता त्या एकाउंटान तुमी पयशे गेले आनी लास्ट म्हळ्यार ट्रान्जॅक्शन आयडी 12 डिजिटाचो नंबर आसता तो जाय आसता की तुमी तुमचें ट्रान्जॅक्शन ट्रॅक करता. ह्यो गोश्टी करून तुमी जर 1930 फोन केलो किंवा तुमी www.cybercrime.gov.in जर तुमी जर कंप्लेंट घातली जाल्यार ती कंप्लेंट आमच्या कडेन पावता आनी मागीर फुडें आमी ती बेस्ड ऑन द फायनान्शियल कितें रेंज आसा ती तुमच्या तितून ते पुलीस स्टेशनाक किंवा आमी इन्वेस्टिगेट करता. सो 1930 हो लक्षांत दवरचो आनी www.cybercrime.gov.in वेबसायट लक्षांत दवरपाची. केन्ना गरज पडली जाल्यार तुमी फोन करून किंवा हांगासर कंप्लेंट संपर्क सादूंक शकता.